Thank you, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Jesus, thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, I thank you for this beautiful time. Thank you for this opportunity. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Your word says, when two or three people are gathered in your name, you are in our midst. Thank you, Lord, for your presence. We worship you. We praise you, Lord Jesus. Thank you for your grace and mercy. Thank you, Holy Spirit, for teaching us each and every day. Thank you for helping us to renew our mind, to transform us inwardly. Thank you, Holy Spirit, for convicting our hearts. Thank you, Holy Spirit, for taking over today's session. Thank you for giving us understanding. Thank you for giving us examples. Take complete authority of today's session and let every word spoken here be yours and nothing of mine. Lord, I thank you and I praise you for each and everything. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. So, आयज आमी आमचे 11वे आणि 12वे ट्रुथार पावले, ओके? सोथमंताच्या 11th आणि 12th truth, the resurrection of the body and life everlasting. कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत, ओके? सो आता जितले पावटी आमी हे कुडीचे जिवंतपण आयकता, फर्स्ट जेजू जिवंत जालो, रायट, मरणांतलो. थँक यू जेजू. Yes, जेजू sister. ह्या Thank you, Jesus. संवसारान येयलो, ताणे आमी डिवायन एक्सचेंजीन नियाड केला. लास्ट ट्रूथ आमी तेन ट्रूथ घेतलेले, द फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स. आमी पळयला की तो ह्या संवसारान येयलो, ताणे आख्खी आमची पातकां, पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर पातकां तेणे आपल्याचे कुडीन घेतले, आख्खे रोत तेणे आपल्यार घेतले आनी ताणे आमचे पातकाचे फारीकपण दिले. सारकें? थँक यू जीसस. Yes. हिंगा न्हू रोमन्स 4 मातशें झूम केल्यार. थँक यू जीसस. जस्ट अ मिनिट. दिसता? Yes, sister. सो रोमन्स 4:25 आमकां सांगता, आमकां जायते पावटी क्वेश्चन आसता न्हू, आतां जेजू मिन्स कित्याक येयलो ह्या संवसारान आनी येवन ताणें कितें केलें आनी लायक इवन ताणें पातो घेवन कित्याक ताका रेजुरेक्ट केलो, जायना क्वेश्चन येयना हे? Thank you, Jesus. And inga nu Romans 4:25 आमकां scripture clearly सांगता, Jesus was handed over to be crucified for the forgiveness of our sins. So आमच्या पातकाक पासत जेजूक हँड ओवर केल्लो, रायट? ताका क्रुसिफाय करपाक आमच्या पातकाच्या बोगसोण्या खातीर, and was raised back to life to prove that he had made us right with God. So amka righteousness korpak, amka right standing with God, the very nature of God, amka nitiwant korpak, Jesu ya संवसारान येयलो, पापान ताका hand over केलो to be crucified, आमच्या पातकाच्या बोगसोण्या खातीर, आनी ताका मरणांतलो जिवंत केलो, resurrection of body, okay, back to life, to prove that he has made us right with God. So आमकां नितिवंत करपाक, आमकां right standing with God करपाक. So जे संबंद आमचे तुटलोले एडमा उदेशी, एडमांचे डिसओबिडियन्साक लागून जे संबंद तुटलोले, स्पिरिच्युअल डेथ जालोले, आतां तेच न्हू जेजूच्या ओबिडियन्साक लागून आतां आमच्यांनी रायट स्टँडींग विथ गॉड आहाय न्हू. थँक यू जीसस. Yes, sister. आतां आमकां नितिवंत केलें, आमच्या कोरण्या उदेशी न्हू, पूण जेजूच्या सॅक्रिफायसा उदेशी, ओके? सो आमी जितले पावटी रेजुरेक्शन ऑफ बॉडी एंड लायफ एवरलास्टींग घेता, आतां जायते पावटी आमी हेजेर नियाळ कोत्ता गाय, द रेजुरेक्शन ऑफ बॉडी, वो आमचो फोकस फकत हे कुडीचेर, ह्या संवसाराचेर आसा, जशें आमी म्हणटाय, लीव लायफ किंग सायज, हू हॅव सीन टुमॉरो. आयज
आयज आयज आहा आयज मोजा मार फाल्यां कोण चोयला सारकें. सारकें सिस्टर. Thank you, Jesus. आणि इंगा 2 Corinthians 5 chapter 5 verse 1 आमकां सांगता for we know that when this earthly tent म्हणजे आमी एक spirit आणि ही एक स्पिरिटान एक गोर ओके आमची कूड जावन आसा एक टेंट सो आमची स्पिरिट आनी सोल हे अर्थली टेंट आनी कुडीन रावता. For we know that when this earthly tent we live is taken down, that is, when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God Himself and not by human hands. पूण चडसो पावटी आमचो फोकस खंय आसता संवसारी हेचेर ओ लायक सासनीक जिविताचेर कुडीचे जिवंतपणाचेर सासनीक जिविताचेर ओ जे आमकां आयज दिसती पडटा जशी आमी म्हणटा लिव लायफ किंग सायज फाल्यां कोणें पळयला. चडशें संवसारीक कुडीचेर हें आसता. चडसो आमचो फोकस आसता आमचे लायक संवसारीक आमकां कितें जाय जेवण जाय भूक लागता सगळे आमचे अर्थली डिझायर्स फ्लॅशी डिझायर्स आसता थँक यू जीजस आयज आहा आयज मोजा मार फाल्यां कोणें पळयला ते भाशेन आमचे मायंड सेट जाल्या. And 2 Corinthians 4:18 आमकां सांगता so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen since what is seen is temporary but what is unseen is eternal. पूण आमचे चडशे जिवितांत न्हू हें ऑपोजीट जालां. आमकां सीन आहा तें पर्मनंट दिसता आनी जे टेम्पररी आहा तें थँक यू जीजस आमकां कितें दिसता तें आमकां सारकें पर्मनंट दिसता आनी जें कितें आमकां दिश्टी पडना म्हणजे की सासणीक जिवीत तें आमकां टेम्पररी दिसता आमी म्हणटाय कोण जाणा मेलीं गेलीं सारकें. येस सिस्टर. पूण देवाचें उतर सांगता कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत we all have to face right either hell or heaven. येस. Thank you Jesus. So हें न्हू आमकां हिंगाच हे संवसारांकूच डिसायड करपाक जाय कित्याक आमचे दोळे चड आसताय फोकस आसताय जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तेजेर. थँक यू लॉर्ड जीजस. हांव न्हू हेचेर चड स्ट्रेच करना कित्याक स्ट्रेच करतले सोल्युशनाचेर ओके सो हें मातशें कट शॉर्ट करून सांगता. आतां हिंगा 1 John letter of 1 John chapter 2 15 to 17 आमकां सांगता do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world the love of the father is not in him. पूण आयज आमकां चडशी संवसाराची आशा चड आसना सगळे आमकां संवसारी वस्तूची चड आशा आसना. इफ सपोज 2 ऑप्शन आहाय एक ऑप्शन आहा तुका रिट्रिटाक वो मिसाक वचपाक आनी एक ऑप्शन आहा तुका फर्स्ट मुवी रिलीज जाला चडशी फ्लॅश खूंय वयतले मिसाक मूवी. ओ मुवीक वर्ल्डली रायट. वर्ल्डली हय. Exactly. Thank you, Jesus. So, inga amka sangta, do not love the world or the things in the world. Ani itun nu kideh जावपाक शकता. Your property, money, anything. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of our eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world, and the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. And देवाचे will कितें गाय? आनी कशें कळटलें आमकां देवाचें will? ताच्या उतरानूच. Thank you, Jesus. Exactly. तेजेर न्हू आमी शिकया, okay? Thank you, Lord. सो आतां हिंगा आमकां 3 वस्तू सांगले लास्ट सेशनाक एक्सप्लेन केल्ले गार्डन ऑफ इडनानूय तेंच जाल्लें न्हू लास्ट ऑफ द आयज लास्ट ऑफ अ फ्लॅश एंड प्रायड ऑफ लायफ एक तें फळ बरें दिसलें
सारके तिका ते खावपाक दिसले आणि तिका ती प्रायड येयली की ती देवा भाशेन इक्वल जातली विथ विजडम नॉलेज ऑफ गुड अँड बॅड सो आमच्या जिवितान न्हू सेम जाता आतां लास्ट ऑफ द फ्लॅश और थँक यू जीजस लास्ट ऑफ आयज और प्रायड ऑफ अ लायफ हें कितेंय जावपाक शकता हें तुजें यू नो लव फॉर मनी लव फॉर पावर जेलसी एंगर सेल्फिशनेस ड्रंकननेस थँक यू जीजस थँक यू लॉर्ड आनी आयज काल चोवपाक गेल्यार न्हू आमच्या जिवितान चडशे आमी कोणाक चड पयलो वयलो दर्जो दिता पयशांक रायट पयशांक वस्तूंक कित्याकूय वस्तू संवसारी हाय पळय मटिरियल सिस्टर. थिंग्स प्रॉपर्टी या. होय. भाटां बेसांक आनी जायते घरांनी आयज पासून दुस्पट ना भाटां बेसांक लागून येस सिस्टर. लायक भाव गोडची झगडनाय येस. थँक यू जीजस सी देवाचें उतर म्हणिना की पयशे हे सारके मिन्स लायक बरें न्हू म्हणून मनी इज गूड बट लव फॉर मनी इज नॉट गूड कित्याक हिंगा आमकां सांगता डू नॉट लव द वर्ल्ड ऑर द थिंग्स इन द वर्ल्ड रायट इफ एनी वन लव्स द वर्ल्ड द लव ऑफ फादर इज नॉट इन हिम आणि तिमोथी 1 तिमोथी 6:7 आमकां सांगता फॉर वी ब्रॉट नथिंग इन टू द वर्ल्ड अँड वी कॅन टेक नथिंग आउट ऑफ इट रायट पूण आमचे दर एक दिसाक झूज कितें आसता एणे म्हजे दुर्गान बांदले तेणे म्हज्या दुरीक सोडले जाग सोडलो जाग धरलो सारके सारकें. इवन थँक यू जीजस जायते पावटी इवन लाकडांक कित्याकूच लागून झगडनाय फॉर दिस मॅटेरियल थिंग्स एक झाडाक लागून पासून सिस्टर थँक यू ते लीन जावन दुसऱ्यागेर गेले जाल्यार लेगून या थँक यू जीजस सो चडसो आमचो फोकस खूंय आहा आतां सासणीक जिविताचेर आहा लायफ आफ्टर डेथ तेजेर आहा कुडीचें जिवनपण सासणीक जिविताचेर आहा वो जें कितें आतां आमकां दिश्टी पडटा मटिरियल वस्तू हिंगा तिमोथी सांगता आमकां थँक यू जीजस तिमोथीन आमकां सेंट पॉल आमकां सांगता जेन्ना आमी ह्या संवसारान येयल्लीं आमी प्रॉपर्टी बीन घेवन येयल्लीं मटिरियल थिंग्स घेवन येयल्लीं हिंगा स्क्रिप्चर क्लियरली सांगता फॉर वी ब्रॉट नथिंग इन टू द वर्ल्ड and we can take nothing out of it but still घरांनी फॅमिलीनी केस्तांव नाय because of property because of money thank you Jesus thank you Lord 1 Timothy 6:10 आमकां सांगता for the love of money is a root of all kind of evil money is not a root cause but the love for the love of money and your love konak aspak जाय देवाक right not the worldly materials right thank you Jesus for the love of money is the root of all kinds of evil some people eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs and जोय आशा आसता jealousy आसता राग आसता तिंगा peace आसता ना सिस्टर. तिंगा सगलो दुस्पट रायट कुड्डेपण नाटकाय एंगर बिटरनस जोगडी जेम्स 3:16 आमकां सांगता for there is jealousy envy contention rivalry and selfish ambition there will be confusion unrest rebellion disharmony and all sorts of evil and vile practices म्हणजे तिंगा पीस ना रायट कित्याक मॅटेरियल वस्तू आमकां चड म्हत्वाची जाल्यार ना म्हणून देवाचें उतर आमी आमचे गोंय साहेब जेन्ना फर्स्ट तेका लोगोज उतर मेळ्ळे देवाचें उतर ताच्या कानार पडले तेका फर्स्ट स्क्रिप्चर मेळ्ळी ही न्हू तूं आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो वगडायत सारकें थँक यू जीजस आमी चिंतता गाय सासणीक जिविताचें लायफ आफ्टर डेथ की आमकां हें आमचें परमनंट न्हू म्हणून
हें फकत टेम्पररी हिंगा 2 Corinthians आमकां सांगता, thank you Jesus, for we know that when this earthly tent we live in is taken down, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God Himself, not by human hands. पूण चडसो आमचो फोकस ह्या earthly बॉडीचेरूच आसता न्हू. थँक यू जीसस. आमचे आमचे फ्लॅशाचे डिझायर्स फुलफील करपाक ते कोडे न्यू कितें हा म्हाकाय जाय सारकें. जेलसी, कंपिटिशन. थँक यू लॉर्ड. आनी जितले पावटी आमी प्रायड आनी गोरवान ऑपरेट करता, आमकां Proverbs 16:18 सांगता, प्रायड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन अँड एरोगन्स टू डावनफॉल. थँक यू जीसस. आनी जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आहलोलो न्हू, जेजून सदांच आपली फोकस, आपली मायंड फिक्स दवरली स्वर्गीच्या वस्तूचेर आनी तो तेंच शिकयतालो रायट. तो एवरी डे आमकां किंगडम ऑफ हेवन शिकयतालो रायट थ्रू पॅरेबल्स, सोवर एंड सीड, कशें स्वर्गीय राज आहा तें. आनी आमकां न्हू पवित्र आत्मो तेंच सांगता हिंगा Colossians 3:1-4 वर्स आमकां सांगता, यू हॅव बीन रेज्ड टू लायफ विथ क्रायस्ट. आमचे पोरणो स्वयं मेलो, वी आर अ न्यू क्रिएशन म्हणटाय आमी न्हू. You have been raised to life with Christ, so set your hearts on the things that are in heaven, where Christ sit on his throne at the right side of God. Keep your mind fixed on things there, not on things on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Your real life is Christ. And when He appears, then you too will appear with Him and share His glory. So Jesuच्या उतर आमकां clearly सांगता to keep our mind fixed on things not on the earth but in heaven. Thank you, Yes, Jesus. sister. Thank you, Lord. So आता न्हू आमी सल्युशनाचेर या, ओके. प्रॉब्लेम आता आमी ऑलरेडी डिस्कस केलो. थँक यू जीजस. कित्याक चडशे आमचे मायंड आसता टू लीव लायफ किंग सायज. आयचें चिंत या फाल्यांचें कोणाक पडलां सारकें. म्हजी प्रॉपर्टी, म्हजे पयशे. आय, मी अँड माय सेल्फ, प्रायड रायट. जेन्ना आय येता, फाल्यां कोणें पयलां म्हणटाय न्हू. थँक यू जीजस. सो आतां सपोज सिस्टर नॅन्सी तुका आतां वेट लॉस करपाक जाय ओ तुका लायक सर्टन तुजो गोल आहा, ओके. थँक यू जीजस. Yes, तूं sister. आतां कितें करतलें, जिमाक वयतलें रायट. सारकें. सो सेम लायक दॅट ना, आयज आमी होली स्पिरिटाचे जिमान या, ओके. कित्याक हिंगा न्हू पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आतां जिमान वचोन तूं प्रिपेर जाता लायक तुजे गोल. सपोज तुका वेट लॉस करूंक जाय, सो लायक तूं जिमान वयतलें, सर्टन तूं न्युट्रिशन घेतलें, मल्टीविटामिन्स घेतलें आनी सर्टन तुजो फोकस आसतलो टू वर्कआउट रायट, टू वर्कआउट ऑन योर मसल, टू वर्कआउट ऑन योर बॉडी, to do push-ups on treadmill. तुजो गोल आसतलो रायट. Yes, सो सारकें. सेम लायक दॅट न्हू आमी आयच्या जिमान शिकया आमचो गोल हाव वी कॅन हाव वी कॅन लीव, हाव वी कॅन फोकस ऑन द थिंग्स अबाव. ओके. थँक यू जीसस. आतां हिंगा 1 Timothy 4:8 आमकां सांगता, फॉर फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑफ सम व्हॅल्यू, useful for a little, but godliness is spiritual training, is useful and value in everything and in every area, in every way, for it holds promise for the present life and also for the life which is to come. Okay, Hanekwi translation gela inga sangta, people say this, if person works to make his body strong and healthy, that will help him little, but if person works to live in a way that makes God happy, that will help him much more.
It will help that person in his life now on earth. It will also help him in his future life with God in heaven. So आता आमचो फोकस खंय आसोंक जाय फकत लिव लायफ किंग सायज जियोवपाक वा आमचो फोकस आसोंक जाय ए जिमान एडमिशन घेवन वर्कआउट करपाक स्पिरिच्युअल वर्कआउट. थँक यू जीसस. हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता न्हू फिजिकल फिटनेस इज अ गुड थिंग बरयला रायट बट एट व्हेरी लिस्ट. थँक यू जीसस. इट मिन्स आमचे कुडीचो आमी फिजिकल आमच्या कुडीचो कुयदाद कोत्ता एक्सरसायज कोत्ता फिजिकल फिटनेस कोत्ता इट्स ओनली बेनिफिट अस वायल वी आर ओवर हियर ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ. थँक यू जीसस. पूण हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता जेन्ना स्पिरिच्युअल ट्रेनिंग ओके spiritual training is useful and valuable in everything and in every way for it holds promises for present life जी life आम्ही आता जियेत आहे and also for the life which is to come for eternal life right. कुडीचे जिवंतपण आणि सासणाचे जिवीत अंडरस्टँड जाता न्हू. Yes, sister. थँक यू जीसस. पूण चडसो आमचो फोकस खंय आसता ओन्ली ऑन फिजिकल एक्सरसायज रायट. आता जायते भाशेन डायट प्लॅन नाय किटो डायट आणि स्ट्रिक्ट डायट आणि कसले डायट variety of diets right. Thank you Jesus. And we take so many protein shake everything right we follow strict diets to maintain proper weight to be in proper shape. Thank you Jesus. सारखे. थँक यू जीसस. Yes, sister. पूण हिंगा आमकां तिमोथी सांगता तुजी कूड थोड्या दिसाची जे आतां हांव म्हणना की कुडीचो कुयदाद करचो न्हू म्हणून कुडीचो कुयदाद करचो बिकॉज वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट एंड वी शूड लव अ बॉडी. पूण कुडीचो करचे करून आमी स्पिरिच्युअल एक्सरसायज स्पिरिच्युअल ट्रेनिंग करचेचे कित्याक हें तुका हे संवसाराकूच न्हू बट लायफ वीच इज टू कम. It will also help you in future life with God in heaven. So khunchi more important, physical or spiritual training? Spiritual. Spiritual training, right? Thank you, Jesus. आता हिंगा 1 Peter 2:11 आमकां सांगता Dear friends, I warn you as a temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Same translation घेतला 1 Peter 2:11. Beloved, I implore you as aliens. आमकां कितें म्हणला aliens and strangers and exiles in this world to abstain from the sensual urges, the evil desires, the passion of the flesh, your lower nature that wage war against the soul. थँक यू जीसस. हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता आमी टेम्पररी रेजिडेंट्स आतां जशी आमी हिंगा दुबय हाय ओके वी आर ऑन रेजिडेंट विजा. पूण जेन्ना सर्टन टायम येतलो वी हॅव टू लीव दिस कंट्री बिकॉज दिस कंट्री डज नॉट प्रोवायड यू परमनंट विजा. सो आमी हिंगा टेम्पररी हाय. Hoy. सो एक्झॅक्टली ह्या संवसारान जशी आमी हे कंट्रीन टेम्पररी हाय तेच भाशेन आमी हे संवसारान परमनंट नाय. पूण आमचो फोकस चड खूंय आसता हे संवसारी वस्तूचेर. लव फॉर द मनी, लव फॉर एवरीथिंग बिसाइड्स गॉड. इवन आमी जेन्ना आमचे कुडीची फिजिकल एक्सरसायज आयच्या काळार तूं पळयशी कितलेशे सारके हे ना कितलेच भाशेचे डायट्स नाय कितलेच भाशेचो फिजिकल ट्रेनिंग मेवनाय. Yes, sister. थँक यू जीसस. जशें आमच्या पोटाक भूक लागता तशी आमच्या स्पिरिटाकूय भूक लागता आनी आमच्या स्पिरिटाचें जेवण कितें देवाचें उतर. देवाचें उतर. एक्झॅक्टली. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. आतां आमी न्हू जिमा वरवींच शिकया ओके. थँक यू जीसस. आतां सिस्टर नॅन्सी इफ सपोज तूं जिमाक वयता ओके सो तुजो एक सर्टन गोल आहा
to build a muscle or Yes, lose sister. weight. तुका लायक सपोज एक दिसान गेलें ओके म्हयन्याक एकूच पावटी गेलें आनी तुवें म्हणलें पुरो एक पावटी गेलें तें पुरो आय हॅव गेन इनफ ऑफ मसल्स आनी तूं घरा बसून सगळें जंक फूड खाता विल इट हेल्प यू टू अचीव युअर गोल नो सिस्टर, आता माझ्या चेड्याचें एक्झाम्पल दिता हांव वचना, ओके बट माझ्या चेड्याचें दिता लायक तो आतां लायक ताका एक दीस लेकून लायक मिस आउट करूंक नाका. लायक तेजे फ्रेंड्स देखून वचनाय जाल्यार ताका वसोंक जाय, कित्याक ही नोज जोरी तो वचनासतना रावत ते मसल देखून ते बिल्ड जाले ते देखून ते पत्ते हें जातोले म्हणून. सो ही needs to be consistent, continue रावपाक जाय. So in the same way देवाचे उतोरूय न्हू सिस्टर. थँक यू एक्झॅक्टली जिजस. थँक्यू जीजस कित्याक जायते पावटी कितें जाता आमी कितें कोत्ताय ओके टिचींग आयकिल्लें ओके रिट्रिटाक गेलें हांव जाणा आख्खो बायबल वर्ड टू वर्ड जाणा हांव फूल बायबल जाणा फेथ कितें तें टिचींग आयकलोलें पोतून कित्याक आयकूं सेम टिचींग पोतून कित्याक आयकूं फेथा वयर हांव फेथ कितें तें जाणा जायना थँक्यू जीजस जशें आमचे फिजिकल एक्सरसायजाक आमी जिमान वयता कन्सिस्टन्सी आसूंक जाय रायट एवरी डे जिमान वयता सारकें आनी एक हॅबीट जाता रायट जेन्ना तूं कमिटेड आसता ती एक हॅबीट जाता रायट आतां आमकां कोणूय आमचे पेरंट्स वा आमी आमच्या भुरग्यांक एवरीडे सांगता इफ द चायल्ड इज अबाव 18 years तुवें ब्रश केला तुवें शावर घेतला रिमाइंड कोत्ता त्या भुरग्यांक सांगपाक गरज ना सिस्टर. because it's become a habit right येस. so same like that no spiritual training spiritual exercise आमकां habit जावपाक जाय आनी habit केन्ना जातली only when we are consistent right जेन्ना आमी every day कोत्ता जेन्ना आमी committed आसता सारकें येस. so तीन वस्तू very important first is consistency it should be a habit and committed आणि जशी आमचे फिजिकल हितून आमी सारकी कन्सिस्टंट आसता कमिटेड आसता थँक्यू जीजस तेच भाशेन न्हू आमचे स्पिरिच्युअल एक्सरसायजाकूय आमी सेम थिंग करपाक जाय आनी जशें आमचे फिजिकल हितून आमी एक्सरसायज कोत्ता तेन्ना आमी डायट प्लॅनूय फॉलो कोत्ता रायट आतां जीम कोच हो लायक तुजो न्यूट्रिशनिस्ट तुका मल्टीविटामिन्स ओ जायते भाशेचे फूड डायट प्लॅन दितलो रायट ताकी येस सिस्टर. एक्सरसायज कोत्ता कोत्ता तुका ते डायटाचेरूय हेल्प मेवतलें सारकें सारकें. सो सेम लायक दॅट ना आमचे देवाचे उतर एक आमकां डायट प्लॅन दिता ओके थँक्यू लॉर्ड जीजस सो फर्स्ट डायट प्लॅन इन स्पिरिच्युअल एक्सरसायज consistency आमी उलयलें रायट एवरी डे हॅबीट एंड कमिटमेंट जॉन 15:4-5 आमकां सांगता रिमेन युनायटेड टू मी एक दीस टिचींग आयक एक दीस देवाचें उतर आयक एक दीस अ गूड बायबल स्टडी आनी मागीर आख्खो एक म्हयनोभर हॉलिडे सारकें Thank you, Jesus. Inga amka John 15:4-5 amka sangta, remain united to me and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit. You can do nothing without me. So आमकां remain united constantly, continuously जेजूक रिकून रावपाक आतां remain united रिकून रावपाक म्हणजे कितें दर एक दिसा तें सेप ओडून घेवपाक दर एक दिसा देवाचें उतर शिकपाक देवाचो मोग जाणा जावपाक थँक्यू जीजस अंडरस्टँड जाता न्हू येस सिस्टर. Thank you, Jesus. So every day, continuous connection to acknowledge kotta devacha uttarak in all the ways, in all your areas. तूं आतां देवाशी तो सोंबून घोडटा
थँक यू जीसस. आतां आमकां कोणाक जाणा जावपाक जाय जाल्यार आमी एकू दिसान जाणा जातलीं? नो सिस्टर. टायम थँक लागता यू रायट? जीसस. आमी त्या मनशाशी उलयतां, स्लोली आमी जाणा जाता सारकें? एक रिलेशनशीप घडटा रायट? जेन्ना तूं टायम स्पेंड कोत्ता, जेन्ना तुजो कंटिन्युअस कनेक्शन आहा. सो सेम लायक दॅट जेजूक जाय आमी ताका रिकून रावलेलीं. आनी जेन्ना आमी ताका रिकून रावना, देवाचें उतर सांगता, फॉर यू कॅन डू नथींग विथआवट मी. आतां सपोज एक रोज झाडाचो कातरलो, तो रोज चोवपाक गोडे बरो लायव्ह फ्रेश दिसता, पूण तो फ्रेश लायव्ह आसता वो तो सेम टायम डेड. तो सेम टायम डेड आनी थोड्या दिसांनी सारको मोडटा. सारकें. इवन तूं ताका गोडे तूं प्रॉपर केअर 2-3 दीस उदकान घालून दवरशी, पूण ताका जीव आहा? ना. ना. कित्याक तेजें कनेक्शन काडलें न्हू रुटाकसून. येस, सारकें सेप सिस्टर. मेवना न्हू, तो दीक मेवना ना. रायट? सो हय. सेम एक्झॅक्टली जेन्ना आमचें जिवीत जेजून रिकून ना, आमी फिजिकली वी लूक ब्युटिफूल. सगळ्यांक सारकें दिसता. पूण स्पिरिच्युअली न्हू डेड. स्पिरिच्युअली आमकां सैतानान कोयद्यो घालून दवरले ऑफ अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, हेट्रेड, जेलसी, स्पिरिट ऑफ मॅमल. पूण हें दिसता? फिजिकली दिसता? फिजिकली कांयच दिसना. ना सिस्टर. पूण जेन्ना सिस्टर येस पयले हांव न्हू सामकें सारको चड राग धरून रावतालें, चड सामको चड. आनी म्हाका सारकें ऑलमोस्ट हांवें म्हाका दिसता 2 years तीच खबर उलयतालें हांव आनी राग धरतालें. बट आतां हांव देवाच्या उतरान येवन आतां सगळें सोडून दिलें आनी आख्खी बॉडी लायट कशी जाली आनी फॉगीव केलें, कांय नाका म्हणलें. फकत म्हाका जेजू जावो अशें दिसता आतां. फकत म्हाका जेजू जावो आनी म्हाका जेजूक वळखूंक जावो चड आनी चड. आनी म्हाका कितें जाय आनी नाका तें देव जाणा आनी ही वील प्रोवायड म्हणटा हांव. Amen. बट न्हू Thank you, Jesus. देवाच्या उतरान म्हाका रावूंक जाय, देवाच्या मोगान म्हाका रावूंक जाय. उरलेलें म्हाजें जिवीत म्हाका फकत देवाकूच पेटोवंक जाय सिस्टर अशें दिसता. कित्याक न्हू पयलीं खबर नाहलें बायबलान कितें आहा आनी कितें तें. आनी आतां कळोन येयलां आनी पयलो जागो देवाक दिता. म्हणजे पयलो मोग हांव जेजूचो कसो कोत्ता. कसो न्हू जेजूचो कोत्ता. पयलीं हांव कोन्नाहलें म्हणजे भुरग्याचो म्हणजे घोवाचो तशें कोत्तालें. ना आतां हांव जेजूचो मोग कोत्ता. Thank you, आनी Jesus. देवाचेर आमचो मोग कोत्ता. थँक्यू जेजस. Thank प्रेज you, यू. Sister Rosie. Thank you, Jesus. So fruit दिसताय आतां. Thank you, Jesus. हय हय सिस्टर. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. So first diet plan understand जालो. First main important connection, commitment. येस सिस्टर. Thank you, Jesus. सिस्टर आनी Yes. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान कनेक्ट ना न्हू जे भाशेन ती आतां रोज काट केलेली आहा, Hmm. तेन्ना तुका तें नेगेटीव फ्रूटूय दिश्टी पडटा मागीर. तुका जें देवाचें फ्रूट आहा तें मागीर दिश्टी पडपाक ना त्या झाडान वो त्या फुलांत. थँक यू Yeah, जिजस. thank you, Jesus. John 8:31-32 ही आमकां सांगता. कित्याक न्हू आमी हे स्क्रिप्चराचो बी पार्टूच घेता. आमी म्हणटा and you will know the truth and the truth will set you free. ओ बी पार्टूच घेता पूण ए पार्ट न्हू चड गरजेचो, चड important. So Jesus was saying to the Jews who had believed him, if you abide in my word, inga burela one day, once in a year, only once, or continually burela. कंटिन्युअली. Continually म्हणजे every day, right? जशी आमकां every day कोण remind करना to take a shower, to brush our teeth. सारकें? Why? Because now it has become a habit. Thank you, Jesus. So इंगा देवाचे उतर म्हणटा, if you abide in my word, continually obeying my teaching and living in accordance with them, then you are truly my disciple and you will know the truth and the truth will set you free from the penalty of sin. If suppose आमकां ट्रुथूच खबर ना जाल्यार आमी आमची लायफ भर म्हणटली म्हाका देवा मुखार वचपाक हांव डिजर्व ना, हांव एक पातकी. सारकें? हांव मरोन खूंय येस. वयतलो कोण जाणा.
पूण आतां आमकां सोत कळना कित्याक आतां आमी दर एक दिसा देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आयकोन भावार्थ येता. पवित्र आत्मा दर एक दिसा बापाचो मोग जेजूचो मोग आमकां अनुभव करता. आनी हेच अनुभवाक लागून हेच सोताक लागून आमी सोत जाणां आमी पातकी आहलोलीं. थँक यू जीसस. आमी जाणां दर एक दिसा आमी पातक कोत्ता मॅस कोत्ता. पूण आमी जाणां आतां गिल्ट कंडेमनेशन आमकां जेजू कडच्यान येयना. इवन तूं हें मॅस केलें मिस्टेक जालें देवाक जाय तूं थिंगा रावलोलें न्हू देवाक जाय तूं उठ आनी म्हूण लॉर्ड आय एम सॉरी आय मेड अ मॅस. I made a mess. I'm sorry, but I know you have forgiven me. I know you love me. I know I'm your precious. I know I'm the righteousness of God in Christ Jesus. And जितले पावटी आमच्या तोंडांतल्यान हें righteousness उतर भायर सरता सोयताना कडच्यान तें आयकोंक जायना. आमी फर्स्टूच स्क्रिप्चर घेतलेली रायट रोमन्स 4:25. थिंगा आमकां दिसून येता की देवान जेजूक हँड ओवर केलो फॉर द क्रुसिफिकेशन फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिन्स आनी तेका रेझुरेक्ट केलो पुनोत जिवंत केलो जिवीत ते रेझुरेक्ट केलो. कित्याक रेझुरेक्ट केलो कित्याक एक रिजन हा टू प्रूफ अस रायचस रायट स्टँडींग विथ गॉड. थँक यू लॉर्ड जीजस. आनी हे केन्ना आमी स्वता जाणा जातलीं ओन्ली जेन्ना आमी रिकून रावतलीं रायट. जशी आतां फिजिकल फिटनसाक आमी कमिटेड आसता रायट. येस एवरी डे जिमाक वयता आमचो डायट प्लॅन फॉलो करता प्रोटीन शेक आनी कितें मल्टीविटामीन सगळें घेयना. घेताय सिस्टर. Thank you, Jesus. So same like that आमचे spiritual training, spiritual exercise गरजेचे. पोतून तिमोथी वाचया. Thank you, Jesus. कित्याक हिंगा तिमोथी बी पार्ट आमकां क्लियरली सांगता ओके. For the physical training is of some value, useful for little. जे मेरेन आमी ह्या संवसारान हाय ही कूड घेवन until for that time, right? आतां तूं कितलोय वेट मेंटेन कर, कितले शेपीन राव. It is for limited time, right? Useful for little. But godliness, spiritual training is useful and value in everything in every way, for it holds promise for present life and also for the life which is to come. It will also help us for the future life with God in heaven. कित्याक हें आमचें परमनंट लायफ न्हू रायट. पूण आमकां दिसता हेंच परमनंट आनी हेंच परमनंट म्हूण आमी आयज पासून प्रॉपर्टी सगळ्याक लागून लायफ काबार जावसर कोर्टान झगडनाय. इल्लेशा भाटकुडक्याक पासून पूण काशावान कितें घेवन वयतलीं. नथींग रायट. तिमोथी आमकां सांगता ह्या संवसारान तूं कांयच घेयनासतना येयला आनी कांयच घेयनासतना वयतलें. सारकें. Thank you, Jesus. So, on our second diet, okay? Main sarko. Thank you, Lord Jesus. Romans 12 आमकां सांगता, do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Then you will able to know the will of God, what is good and pleasing to Him and is perfect. आता कन्फर्म म्हणजे कितें. कन्फर्म म्हणजे न्हू टेकिंग अ शेप. एक्झाम्पल आतां आमी गोंयकारां सान्नां कोत्ताय. थँक्यू जीसस. येस. आनी सान्नाक शेप आसता सान्नाच्या बॅटराक. ना तेका एक मोल्ड जायो रायट. एक मोल्ड जायो. जेन्ना तूं मोल्ड आनी सपोज तुजे सान्नाचे मोल्ड सर्कल हा जाल्यार सान्नां सर्कल जातली. इफ सपोज मोल्ड हार्ट शेपीन हा जाल्यार सान्नां हार्ट शेपीन जातली रायट. या कित्याक बॅटराक शेप ना. थँक्यू जीजस. आनी हे डू नॉट कन्फर्म. कन्फर्म म्हणजे एक एक बॅटर. ओके. थँक्यू जीजस. आनी हो बॅटर आमी हुंचे मोल्डान घालता तो गरजेचो रायट. वेदर आमी हे वर्ल्डली मोल्डान घालता ओ स्पिरिच्युअल मोल्डान घालता.
स्पिरिच्युअल मोल्डान म्हणजे जे देवाचे उतर आमकां सांगता तितून घालता. एक्झाम्पल, थँक्यू जीजस. आतां सिस्टर नॅन्सी, सपोज तूं न्हू ग्रुपा वांगडा तुमचे सपोज चर्चीचे ओ तुमचे नेबरा वांगडा तूं कोणाकूय हॉस्पिटलांक भेट करपाक गेला, ओके, आनी तो मनीस दुयेंत आहा आनी हय सगळीं शेजारी म्हणटाय अरे हें दुयेंस तुकाय जालां तेकाय जाल्लें तो मेलो. आनी येस तूंय म्हणटा वोय तेकाय जाल्लें तो मेलो. सो जालें तुजी तयारी सोंतेसांव बीन लायले काशाव बीन रेडी केलो. सो आतां तूं कितें कोत्ता गोईंग विथ द फ्लो रायट. या म्हणजे तेंचे बाराबर ती कितें म्हणटाय तेंचे बाराबर इन द्या एकॉर्ड. या तो तूं तो बॅटर त्या मोल्डान घालता हय हय आनी तो मोल्ड कितें होपलेस. तो तेका होपलेस तो कितें तेका होप दिता ना आतां जालो संवसार काबार. काबार. तो मनीस थिंगा आसतना गेलो, हय भियोनूच गेलो. हय सारकें. सेकंड सपोज यू नो शेजारी ओ गोची कोणू कोणाची खबर कोत्ता, कोणाच्यो कितें वायट उलयता ओ फ्रेंड्स आनी तुका हय ते फॅमिलीन फीट जावपाक ओ तुका ते फ्रेंड सर्कला मदें फीट जावपाक यू ऑल्सो गो विथ द फ्लो. सारकें. इवन इफ इट्स मॅटर ऑफ सेकंड ऑल्सो यू गो विथ द फ्लो. म्हणजे तुवें हुंचो मोल्डान तुजे बॅटर घातलें टू दीस वर्ल्ड संवसार रायट. कितें देवाचें उतर आमकां Ephesians 4 हे शेअर केला. Ephesians 4:29 आमकां सांगता, डू नॉट यूज हार्मफुल वर्ड्स बट ओनली हेल्पफुल वर्ड्स, the kind that build up and provide what is needed, so that what you will say will do good to those who hear you. जेन्ना कोण होपलेस सिट्युएशनाक हा तेका आमी होप दिता. दॅट इज अ मोल्ड विच इज अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड. तूं म्हणटा नो प्रॉब्लम, देवाचें उतर सांगता की ताच्या घायांनी तुका पेकोवणी मेवली. तूं आतां कितें दिता तेका? युअर मिनिस्टरींग होप ग्रेस रायट. हय होप दिता, इमॅजिनेशन दिता. एक आमी लास्ट सेशनाक शिकलोली आमच्या कोंकणी हितून, इमॅजिनेशन म्हणजे एक कन्सेप्शन रायट. येस एक प्रेग्नंट वुमनाचें गेलेलें. येस. सो तेका एक लायक यू नो एक होप मेळटा. इवन वर्स टू वर्स सिट्युएशन हा तूं म्हणटा ना, तूं यू नो देर इज अ डिफरंट ग्लो ऑन युअर फेस. देवाचें उतर सांगता की तुका पेकोवणी मेवली. आतां तूं हुंचे मोल्डान घालता बॅटर देवाच्या उतरान रायट. येस You are no longer conformed to the standard of this world. हे वर्ल्डाचे स्टँडर्ड आमकां कितें सांगता? Gossiping, jealousy, bitterness, anger, everything which is not aligned with the word of God. सारकें? येस सिस्टर. Thank you, Jesus. Second, okay, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. कोण ट्रान्सफॉर्म कोत्ता म्हूण सांगला आमकां? आमी देव कोत्तलो. देव कोत्तलो. पूण जायते फावटी देवाचें काम आमी आमच्या हातीन घेयनाय. सपोज तूं देवाच्या उतरान हा आनी तुजो यू नो घोरकार ओ तुजी घोरचीं देवाच्या उतरान नाय. आमी कितें कोत्ताय, होली स्पिरीट तूं राव, तुजें काम हांव कोत्तां. आमी त्या मनशा फाटलीं लागनाय, चोय हांव वाचतां तूं वाचना, तूं फोर्स कोन्नाय त्या मनशाक आनी कंडेमनेशनान आनी गिल्टान घायनाय. पूण जेन्ना तूं तुजे चेंजीस तेका दिसून येताय, तूं क्रिस्त दाखयता तुज्या कोन्यांनी, तुजे चेंजीस पळोवन तोय घोरची चेंज जाता रायट, तुजी फ्रुट्सां पळोवन. सारकें सिस्टर. इंगा बरयला, let God transform you inwardly by complete change of your mind. आणि John 15:3 आमकां सांगता, माय टिचींग म्हणजे जेजू उलयता आपल्याचें शिकोवन आपल्याचें टिचींग जें कितें देवाचें उतर आमकां सांगता तेणें तुजी मायंड ऑलरेडी क्लीन केली. इट्स क्लेन्सिंग यू बरयला थिंगा John 15:3. सो दर एक दिसा जितले पावटी आमी देवाचें उतर आयकोता विथ द अंडरस्टँडींग
कितले पावटी आमची मोनाची नवसोडणी जाता, आमची मायंड रिन्यू जाता. द रिन्यूइंग ऑफ आर मायंड इज चेंज ऑफ आर ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड लोवर थिंकिंग. आता ओल्ड लोवर थिंकिंग म्हणजे कितें? सपोज तूं म्हणजे दुयेंतीक बेट करूंक वयता आनी यु नो तुवें आतां बायबलार वाचलां मार्क 16:16. हांवें शेअर केल्या, थँक्यू जीसस. ना, मार्क 16:16 आमकां सांगता न्हू, ले हँड एंड हील इन द नेम ऑफ जीसस ले हँड एंड द हील शाल रिकवर, रायट? एंड द सिक शाल रिकवर. थँक्यू जीसस. जेन्ना तूं दुयेंतीचेर हात दवरता, जेजूच्या नांवान तूं ताचेर हात दवरता, तो दुयेंत बरो जातलो, रायट? सारकें? पूण वर्ल्ड आमकां कितें सांगता? ओल्ड लोवर थिंकींग कितें सांगता? ना, तूं तेजेर हात दवरनाका, नाका, ना तुज्यान डिलिव्हरन्स करूंक जायना, तें दुयेंस तुजेर येतलें, तो देंवचार तुजेर येतलो, तेजी बॅक पेन आहा ती तुजेर येतली, तेजी नी पेन आहा ती तुजेर येतली. इवन इंटरसेशन कोत्ता आसतना तूं तें माग नाका, तेंचे घरान दुस्पट आहा तो तुमचे घरान येतलो. हें सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन मेळना आमकां? हें पयलीं आमचें ओल्ड लोवर थिंकींग आसनासलें? येस सिस्टर. थँक यू जीसस. आनी जशी एवरी डे आमी आमची कूड आमी न्हांवता, रायट? क्लीन करता विथ द सोप. सो सेम लायक दॅट दर एक दिसा आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आमकां इनवर्ड इनवर्ड ट्रान्सफॉर्म करता. देवाचें उतर आमच्या मोनाची नवसोडणी करता. एवरी डे आमी सोल बाथ घेता. जायते पावटी आमकां लायक सपोज रस्त्यार एक लिंबू मिरची आहा, आमी त्या वदान वयतालीं? ना न्हू. सपोज कोणूय सांगतलो हें तुमचें फूल घराचेर कस आहा, हें तुजें शेपायकूय आहलें, तुकाय आहा आनी सगल्याक तुजे पिडके पिडकेक कस, रायट? पूण आमकां गलेशियन 3:13-14 कितें सांगता? जेजू आमचे पासत कस जालो, रायट? Jesus himself became curse for us. येस. And he has blessed us with Abraham blessing. So आता आमचे ओल्ड लोवर थिंकिंग चेंज जालें ना? थँक यू येस जीसस. सिस्टर. हो संवसार आमकां जायते तरेकचे इन्फॉर्मेशन दिता. एग्जाम्पल न्यूजपेपर, ब्रेकिंग न्यूज, ओ डॉक्टर्स रिपोर्ट, ओ बँक स्टेटमेंट. सारकें? आनी हेंच आमच्या मोनान उरता, रायट? पूण जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकता, तुका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळटा. तुका कळटा की देवान सांगलां इन हीज नेम, इफ यू ले हँड ऑन द सिक शाल रिकवर. देवाचें उतर सांगता, आय हॅव ऑलरेडी नेल द कर्स ऑन द क्रॉस. यू आर रिडीम फ्रॉम द कर्स बिकॉज आय मायसेल्फ जेजू आपूण कर्स जालो आमचे सोण एकल्या खातीर. आनी आमकां एब्राहमाच्या बेसांवांनी बोल्लां. सो आमकां दर एक दिसा हो चॉयस आहा टू रिन्यू आवर मायंड. आमकां हो चॉयस आहा देवाची सोत जाणा जावपाक, फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जाणा जावपाक. कित्याक जायते पावटी जशें सिस्टर रोजी आमकां सांगताली, तिकाय पयलें खबर आसोंक ना, रायट? ती रागान जियेताली कित्याक देवाच्या उतराचें स्वता खबर आसोंक नाय. सारकें सिस्टर रोजी? पूण जेन्ना आतां तुका देवाचें उतर कळ्ळें, God has transformed you inwardly, right? By हय completely सिस्टर, कोणेय changing your कितें mind. म्हणल्यार पासून सिस्टर म्हाका आतां कांयच म्हणोंक नाका त्या मनशाक आनी ओगीच रावंक जाय आनी भोगसूंक जाय असो म्हणटा तशें. म्हाका आतां तशें हें जाता सिस्टर. कोणेय कितेंय रागान पासून म्हणलें जाल्यार हांव म्हणजे वय म्हाजो गुन्यांव जालो, वो म्हाजो जावना हांवें म्हणोंक ना. वो हांव अशें कितेंय सांगता आनी गुन्यांवूय जाल्यार आनी गुन्यांव जावनाय जाल्यार हांव ओगीच रावतां आनी कित्याक ऑपोजीट मनीस फ्रस्ट्रेशनान हा म्हणून सजमता आनी हांव ओगीच रावतां. तशें करता. Thank you, Jesus. आनी सो सिस्टर एन आमकां न्हू एवरीथींग मागीर देवाचें उतर सांगता, तुवें न्हू ती स्पिरीट रिब्यूकूय करपाक जाय. कित्याक मार्क 11 वर्स 23-24 आमकां इंस्ट्रक्शन हाय, रायट? स्पीक त्या Jesus माउंटनाक Christ has उलय. redeemed all my troubles म्हणटा. And थँक the Spirit of the Lord is upon them, and my God has blessed them and anointed them, and they are favored, they are prosperous, they are rich, wealthy, healthy.
म्हणटा and God has Thank you, delivered me Jesus. from all the bondages. म्हणटा Amen. सिस्टर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आता हे बट लेट गॉड ट्रान्सफॉर्म इनवर्डली बाय कंप्लीट चेंज समजले. आता कॅटरपिलराच्यान फ्लाय जावपाक शकता. कॅन कॅटरपिलर फ्लाय? ना तो फॉर्म जावपाक जाय. तो बटरफ्लाय जावपाक जाय, रायट? येस. बटरफ्लाय जालो म्हणटकीच तो फ्लाय जाता, रायट? सो थिंगा एक टायम आसता, रायट, टू ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम कॅटरपिलर टू बटरफ्लाय. सिस्टर. थँक यू जीसस. म्हाका जाल्यार दिसता हांवूय तशेंच ट्रान्सफॉर्म जाला. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So same like that, न्हू देवाचें उतर आमकां सांगता न्हू आमी हे संवसारान एक एलियन. आमी हिंगा कोण हिंगा परमनंट रावंक येयल नाय. सगळीं टेम्पररी. Thank you, Jesus. So every day, every minute, आमकां गरजेचे आमी choice करपाक गरजेचो to transform our mind. Let God transform ourself inwardly by complete change of our mind. आनी हें कशें जातलें जेन्ना तूं कन्सिस्टंट आसतलें आनी कमिटेड आसतलें, रायट? जेजून रिगून रावपाक कित्याक जेजूचें उतर आमी आतांच केलां जॉन 15 वर्स 8:31 आनी 32. हिंगा जेजूचें उतर आमकां सांगता इफ यू अबायड इन माय वर्ड कंटिन्युअली, सारकें? And you will know the truth and the truth will set you free. पूण जरी तर तूं एक दीस देवाचें उतर आयकशी आनी एक वरस भर म्हणशी हांव आख्खो बायबल जाणा. तूं फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेतलें ओ सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन? Thank you, Jesus. So at the third, okay, then you will able to know the will of God, what is good and pleasing to Him and is perfect. So at the will of God कितें काय आनी आमकां कितकोन कळटलें will of God? Thank you, Jesus. आता Sister Nancy, you're working for a company, right? Certain company. होय. आता जेन्ना तुजे रिक्रुटमेंट प्रोसेस काबा जालो, तुजो इंटरव्यू काबा जालो, तुका हायर केलें, तुका होकोत लायक वर्बल इंटरव्यूआनू हायर केलें, यू वर सिलेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द वर्बल इंटरव्यू? ओ तुका नो. एक रिटन डॉक्युमेंट दिलो, कॉन्ट्रॅक्ट लेटर ओ अपॉइंटमेंट लेटर? होय लेटर दिताय सिस्टर. लायक एग्रीमेंट अग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट. लेटर, रायट? कॉन्ट्रॅक्ट लेटर. येस. सपोज एक कोणूय जाणटो, ओके, तो एल्डरी, तो आपल्याची प्रॉपर्टी, आपल्याचे बिलोंगिंग्स आपल्याच्या लायक फॅमिली मेंबराचे नांवार करपाक सोदता. सो ताका एक रिटन डॉक्युमेंट करपाक गरजेचो, रायट? ओगी उलोयन सांगलें जाल्यार जाता? ना सो बरोवन जाय. सो रिटन डॉक्युमेंटाक व्हॅल्यू हा? येस. कित्याक इट्स अ एविडन्स, रायट? होय. In the same way, देवाचें will कितें तें आमकां केन्ना कळटलें? कित्याक आमचेशी रिटन वर्ड हा बायबल. येस. सो एक्झॅक्टली आता सिस्टर नॅन्सी, तुजे वर्बली इंटरव्यूआन तुका सिलेक्ट करूंक ना, तुजेशी प्रूफ हा, रायट, की त्या कंपनीन म्हाका हायर केला. तुकोडे एक अग्रीमेंट लेटर, एक कॉन्ट्रॅक्ट लेटर हा, सारकें? सो येस सिस्टर. रिटन डॉक्युमेंट गरजेचो, रायट? सो एक्झॅक्टली बायबल जावन आसा आमचो रिटन डॉक्युमेंट. थँक यू जीसस. आमचेशी रिटन डॉक्युमेंट हा, तेच डॉक्युमेंटा वरवीं आमकां देवाचें will कितें तें कळटलें. थँक यू जीसस. आमी कशी डिस्कवर करतलीं? विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट, रायट? येस सिस्टर. तूं जितलें पवित्र आत्म्याक सांगता म्हाका शिकय. आतां सिस्टर नॅन्सी, ड्युरींग युअर स्कूल टायम ओ कॉलेज टायम, ओ एग्जाम्पल युअर चिल्ड्रन, आतां तीं कॉलेजीक वो इस्कलाक वयताय, आतां एग्जाम्स आहाय, ओके, ती फकत एकूच दिसाक एकूच पावटी शिकताय फॉर एग्जाम? एकूच पाटी बूक ओपन कोत्ता and just go through it and next day answer kotta, or they open the book every day, they study, they give time? Thank you, Jesus. They give time, right? एव्हरी डे. येस Every सिस्टर. day. Thank you, Jesus. येस. Same like that na, आमकांय गरजेचे every day to spend time
टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड कित्याक आमकां देवाचें वील कितें तें फकत बायबलांतल्यानूच कळटलें कित्याक तो रिटन डॉक्युमेंट रायट नाजाल्यार आमी सगळें सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन घेतलीं ना तेणें सांगलोलें हात दोन नाका ते हात दवरल्यार तो देंवचार तुजे येतलो सारकें सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन Yes, sister. तुमचे फूल फॅमिलीक सिकनस आहा तुमचे हेरिडिटरी ती पूण आतां आमी वी आर बॉर्न ऑफ इनकरप्टेबल सीड रायट Yes. आनी हे Jesus. केन्ना कळटलें ओन्ली वेन वी रिटर्न वर्ड वाचता तेन्ना द फर्स्ट हँड जायते पावटी दुसऱ्या डिनॉमिनेशनाचो लोक येता सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन दिता आनी वयता आनी आमी ओगीच रावताय कित्याक ओगीच रावताय कित्याक आमी बायबल दवरला आल्तारार आनी उशा पोंदाक सो विल ऑफ गॉड कितकोन कळटलें कितें आमचें इनहेरिटन्स कितें आमचें रायट आमकां कळटलें ना रायट No. पूण जेन्ना तूं तो टायम स्पेंड कोत्ता एवरी डे यू नो अगेन थँक यू जीसस कमिटेड आनी कंटिन्युअसली हॅबिट कन्सिस्टन्सी तूं आतां तो टायम स्पेंड कोत्ता तूं सांगता पवित्र आत्म्या म्हाका हेल्प कोर कित्याक तूं जावन आहा हेजो ऑथर तूं म्हाका मिस्ट्रीज पॅरेबल्स रिवील कोर आनी जितले पावटी आमी देवाचें उतर आयकोता भावार्थ येता रायट फेथ कम्स Yes, sister. Faith comes. थँक यू जीसस आतां आमकां कोणें सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन दिन डिसीव करूंक जाता कॅन एनी वन टेल यू सिस्टर नॅन्सी दॅट यू कान स्पीक इन गिफ्ट ऑफ टंग्स सिस्टर रोजी तुका कोणें सांगूंक जाता की तुका गिफ्ट ऑफ टंग्स ना म्हणून ते फकत प्रिस्ट एंड नन्साक म्हणून ना ना आपल्याक रायट मार्क 16 आमकां सांगता इफ यू बिलीव यू कॅन स्पीक इन स्ट्रेंज टंग्स रायट आतां सिस्टर रोजी तुका सांगूंक जाता कोणें की यू नो सिस्टर रोजी आयज तुवें पातक केला सारकें व्हड पातक केला पवित्र आत्मो गेलो तुका सोडून विल यू बिलीव ना सिस्टर कित्याक रिटन वर्ड आमकां एफिशियन्सान सांगता आमकां माखलें रायट स्टॅम्प मारला फॉर एवर एंड एवर आनी देवाचें उतर आमकां सांगता जॉन 14 थँक यू जीसस की तो आमकां केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना कित्याक तोच पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा जेजूच बापूच आमचे भितर आहा होली ट्रिनिटी आमचे भितर आहा आनी आतां आमी केन्ना कळटली ओन्ली जेन्ना आमी देवाचें उतर अंडरस्टँड जातली जेन्ना आमी देवाचें उतर जाणा जातली तेन्नाच न्हू येस सिस्टर थँक यू जीसस सो आतां हे तिनूय डायट समजले थँक यू जीसस सो आमकां न्हू दर एक दिसा मेन इम्पॉर्टंट टू हॅव अ फेलोशीप विथ द होली स्पिरीट कित्याक बाप आनी पूत यू नो दे आर इन हेवन पवित्र आत्मो ह्या संवसारान आमकां दिला आमच्या जोण एकल्याच्या भितर आहा आमी ऑलरेडी नियाळ केला रायट थँक यू जीसस आख्खे सोत मंथाच्या आयज आमी लास्ट हितून आहाय 11th आनी 12th आख्खे सोत मंथा आतां डिफरंट ना एक उतर आतां उलोयना आमचेशी पयलीं ते सोत मंथा आमी पॅरटा भाशेन म्हणना आहली पूण आतां एक उतर आमचेशी उलयना जेन्ना आमी म्हणटा सोत मंथा देवा सोत पदवेदार बापा स्वर्गार आनी प्रितुमेचेर वसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आतां एकल्याच पुता म्हणटाच एब्राहमाचो उडगास येयना जेन्ना एब्राहमाचो टर्न आहलोलो देवान स्टॉप केलो रायट आयजेकाची बोली दिवपाक पूण जेन्ना जेजूचो टर्न ताच्या एकल्याच पुताचो टर्न आहलोलो जेजून देवान स्टॉप केले मोन्नाचे फॉर्मोन स्टॉप केले ना न्हू No. थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड सो हो डायट प्लॅन अंडरस्टँड जालो थँक यू जीस आनी आतां जशी आमी फिजिकल ट्रेनिंगाक आमकां मल्टी न्यूट्रिशन दिताय रायट मल्टीविटामिन्स थँक यू जीसस मल्टीविटामिन्स दिनाय Dita sister. फॉर हेअर फॉर ग्लो ऑन द स्कीन फॉर हेल्थी बोन्स कोण घेयना Yes. Dita sister vitamin D. व्हायटमिन डी आमी जायते भाशेचे घेताय न्हू मल्टी Multivitamin. So मल्टीविटामिन्स या थँक यू जीसस प्रोटीन शेक आनी डिफरंट थिंग यू नो ही बॉडी मेंटेन करपाक सारकें
थँक्यू जीसस. सो तेच भाशेन न्हू हिंगा बायबलानूय मल्टीविटामिन्स आहाय विच वी कॅन टेक एवरी डे. आणि होली स्पिरिट म्हाकाय शिकयता रायट नाव. थँक्यू लॉर्ड जीसस. कित्याक आमी सगळीं जिमान वयता, जिमान इक्विपमेंट्स आसता रायट. What do you call that? Dumbbells, treadmill, weight lift, muscle build करपाक आमी ते लिफ्ट करना. कोण वचना हिंगा जिमाक? थँक्यू ना वताय सिस्टर वयला थँक्यू जीसस. आणि आमचे जिमाचे डंबल्स कितें जाण तूं आमचे फॅमिली मेंबर्स. ओके थँक्यू जीसस. जेन्ना जिमान वयता आमी यू नो heavy lifting करता. Is it easy? Painful आसना? येस सिस्टर म्हाका सो जाता muscles दुखनाय सारकें. सो आतां न्हू आमी इमॅजिन करुया की आमी हे पवित्र आत्म्याच्या जिमान हाय. ओके देवाच्या जिमान हाय. आणि आमचो एम जावन आसा टू बी कित्याक आमकां जोण एकल्याक आमी लास्ट टिचिंगाक शिकल्या आमी जोण एकली होली रायट. वी आर ऑल कॉल्ड टू बी इमिटेटर ऑफ क्रायस्ट. Ephesians 5 आमकां सांगता रायट. वी आर ऑल इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. सो हे जिमान न्हू दर एक दिसा आमकां पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो कोच, आमचो ट्रेनर. आनी दर एक दिसा तो आमकां शिकयता. ओके आणि इक्विपमेंट्स कितें आमचे रिलेशनशीप. इट कॅन बी युअर हस्बंड, इट कॅन बी युअर फॅमिली, इट कॅन बी युअर नेबर, इट कॅन बी युअर कोलिग्स, इट कॅन बी एनी वन. कित्याक आमी जोण एकल्याक एक घोराब्यान आमकां प्लांट केले रायट. आमी ते पॅरेबल जाणें जेजून सांगलोलें तें वी आर द फिग ट्री इन द विनयार्ड. हितून आहा तें लूक 13 आय थिंक सो. येस सिस्टर लूक 13 वर्स 6 ऑनवर्ड्स. थिंगा जेजू म्हणटा आमी एक फिग ट्री आनी फिग ट्रियाक खूंय घातल्या विनयार्डान घातल्या. आनी विनयार्डान त्यो वाल्यो आंगाचे सपोज इमॅजिन तूं आतां ती फिग ट्री आनी त्यो वाल्यो तुजेर चोडटाय. ते इजी आसतलें कम्फर्टेबल आसतलें वो तूं म्हणटलें देवा इदर तूं म्हाका काड वो ह्या वाल्यांक काड. सारकें म्हाका पेन जाता, म्हाका फ्रस्ट्रेशन जाता. सारकें सिस्टर. सो एक्झॅक्टली न्हू देवान न्हू आमकां जोण एकल्याक एक घोराब्यान प्लांट केलें. इट कॅन बी एनीवे यू आर प्लांटेड मायट बी यू नो इन युअर जॉब, इन युअर वेरियस प्लेसीस, इन युअर फॅमिली. आमकां जोण एकल्याक प्लांट केलें आनी गॉड वॉन्ट्स अस टू बेर फ्रूट. आनी जेन्ना त्यो वाली चोडटाय गोमट्याचेर सगल्या आंगाचेर विल इट बी कम्फर्टेबल? ना रायट. जायते पावटी आमचे मागणे आसता देवा तुवें म्हाका फॅमिलीन कित्याक घायल्या. वाय दीस इन लॉज, वाय दीस नेबर. इदर तूं तेंका काड ना म्हाका काड. सारकें हो प्रेशर घेवपाक जायना. नाजाल्यार आमी कोणाक ब्लेम कोत्ता संवसाराक. बिकॉज ऑफ दॅट पर्सन आय एम लायक दीस, बिकॉज ऑफ दीस फॅमिली आय एम लायक दीस रायट. पूण देवाचें उतर म्हणटा नो मॅटर वॉट एनवायरमेंट यू नो यू आर पुट इन. भायल्यान कसलोय एनवायरमेंट आसूं तूं तुजी आयडेंटिटी विसरो नाका. यू आर द सेम फिग ट्री, यू आर द स्पिरीट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनी देवाक जाय आमी फ्रुटफूल जालोलीं. आनी आमी केन्ना फ्रूट दितोलीं ओन्ली जेन्ना आमी जेजूक अबायड आसतोलीं रायट. आतां जेन्ना फॅमिली अगेन्स्ट येता खूद फॅमिली आमकां हर्ट केन्ना जाता जेन्ना स्ट्रेंजर तुका कितें म्हणटा तेन्ना कोणूय रस्त्या वयलो कितें म्हणून वयता तेन्ना वो आमची घोरची केन्ना कितें म्हणटाय तेन्ना. सारकी गोडशी कोत्ताय तेन्ना सिस्टर. थँक्यू जीसस. सो एक्झॅक्टली ते न्हू आमचे जीम इक्विपमेंट्स. आनी जेजूक जाय आमी फळां दिलोलीं. आनी पवित्र आत्मो आमचो ट्रेनर. पवित्र आत्मो जाणा आमची विकनस, आमचे पोटेन्शियल. तो जाणा आमचेशी कितलो वेट घेवपाक जातलो तो. कित्याक तो आमचो ट्रेनर, तो आमचो कम्फर्टर, तो आमचो हेल्पर. आमकां जॉन 14:26 आमकां सांगता न्हू ही इज अ हेल्पर, अ कम्फर्टर, अ एडवोकेट, अ फ्रेंड. थँक्यू लॉर्ड जीसस.
सो ही स्पिरिच्युअल एक्सरसाइज करपाक आमी जोण एकल्यान कन्सिस्टन्सी आसपाक गरजेची. थँक यू जीजस. सो आमचो फिजिकल एक्सरसाइज आमी कोत्ता चडसो आमचो डिझायर आसता टू लूज वेट, टू लूक बेटर, टू कम इन प्रॉपर शेप, रायट? सारकें? येस सिस्टर. बट स्पिरिच्युअल एक्सरसाइजान आमकां हिंगाच न्हू पूण लायफ आफ्टर डेथ तेन्ना पासून आमकां हें फायद्याक आनी तेकाच लागून स्पिरिच्युअल एक्सरसाइज गरजेची. आमकां दर एक दिसा आमकां एफिशियन्स 5 आमकां सांगता वी आर हियर एज अ इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. लास्ट सेशन आमी सांता वयर शिकलोली. सांत भक्त कोणाक इमिटेट कोत्ताले? जेजूक, रायट? आनी जितले पावटी आमचे घरच्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक वा आमचे कोलीग्स वा एनीवे वेर एवर यू आर प्लांटेड, जेन्ना आमी म्हणटा दॅट दे हॅव मायंड ऑफ क्रायस्ट, ओ जेन्ना आमी म्हणटा दॅट वी हॅव मायंड ऑफ क्रायस्ट, सो जितले पावटी आमी तेजी गॉसिप कोत्ता ओ कोणाच्या अगेन्स्ट कितें उलयता, जावं तो नेबर, स्पाउस, चायल्ड ओ एनी वन, जितले पावटी आमी म्हणटा दॅट दे हॅव मायंड ऑफ क्रायस्ट आनी हें कन्फेस कोत्ता आसतना आमी गॉसिप कोत्ता, आर वी फोकस ऑन द स्पिरिच्युअल ओ ऑन वर्ल्ड? थँक यू जीजस. तोंडान आमी म्हणटा दॅट दे हॅव मायंड ऑफ क्रायस्ट, पूण सेम टायम वी आर गॉसिपिंग, सेम टायम वी आर टॉकिंग अबाउट समवन, बट दे ऑल्सो हॅव मायंड ऑफ क्रायस्ट, रायट? येस सिस्टर. थँक यू जीजस. अंडरस्टँड जाता न्हू? सो जशी फिजिकल फिटनेसाक कन्सिस्टन्सी एवरी डे जिमाक वचपाक गरजेचें, सेम लायक दॅट एवरी डे आमकां देवाचें उतर आयकपाक गरजेचें. एवरी डे आमकां पवित्र आत्म्याशी उलोवपाक गरजेचें. एवरी डे आमकां पवित्र तो आमचो ट्रेनर. थँक यू जीजस. आनी जे हांव मल्टी न्यूट्रंट सांगतालें, मल्टी विटामीन सांगतालें ते पळय हिंगा 1 Corinthians 13:4-7. आतां आमी व्हायटमीन डी घेता, व्हायटमीन सी घेता. फॉर हेअर वी टेक बायोटीन. आय डोंट नो, एम आय करेक्ट? थँक यू जीजस. डिफरंट घेता हांव न्हू फॉर डिफरंट थिंग. थँक यू जीजस. सो सेम लायक दॅट हिंगा बायबलार आमकांय मल्टीविटामिन्स आहाय. थँक यू जीजस. आनी हे मल्टीविटामिन्स जावन हा 1 Corinthians chapter 13 from verse to 7. हिंगा तुमी न्हू तुमचे जोण एकल्याचें नांव घालून तुमी हे कन्फेस करूंक जाता. लव हा थिंगा तुमचें नांव घालपाचें एक्झाम्पल. ओके, लव इज पेशंट एंड कायंड. निकिता इज पेशंट एंड कायंड. Nikita is not jealous. Nikita is not conceited or proud. Nikita is not ill-mannered or selfish or irritable. Nikita does not keep a record of wrong. Nikita is not happy with evil, but is happy with the truth. Nikita never gives up, and it is faith, hope, and patience never fail. सो आतां तूं कितें कोत्ता, तुजें नांव घालता आनी तूं हें कन्फेस कोत्ता. आनी देवाचें उतर हेब्री 4:12 आमकां कितें सांगता? द वर्ड ऑफ गॉड इज अलायव्ह एंड एक्टीव, रायट? दोनी वाटेन पासलोले तोरवारे भाशेन देवाचें उतर, and it will never go empty or void. सो आतां तूं दर एक दिसा तूं हे सप्लिमेंट्स घेता, तूं हे मल्टीविटामिन्स घेता. एवरी डे तूं हे कन्फेस कोत्ता कित्याक वी बिलीव, रायट? With our mouth we believe, right? Thank you, Jesus. We believe in our heart and we confess with our mouth. Yes. Thank you, Jesus. And जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल थँक यू जीजस फिजिकल एक्सरसाइज कोत्ता, डायट प्लॅन फॉलो कोत्ता, मल्टीविटामिन्स घेता, तेन्ना आमी जंक फूड खाताय? No, very strict diet. आनी इफ सपोज जंक फूड खायला कितें जातलें? Your body will react, right?
थँक यू जीसस. सो सेम लायक दॅट आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता जे कुडीन वयता ते मेवे कोन्ना पूण जे आमच्या काळजान आहा ते भायर सोदता ते आमकां मेवे कोत्ता रायट. पूण जेन्ना तूं ह्यो मल्टीविटामिन्स घेता तुजें नांव घेवन तूं म्हणटा दॅट यू नो आय एम पेशंट आय एम नॉट जेलस तूं कितें कोत्ता फेथ कन्फेस कोत्ता तुजे वयर रायट. Yes. I'm Thank you, not Jesus. proud. I'm not ill mannered. I'm not selfish. I'm not irritable. I don't keep records of wrong. आणि आमकां ही चड संवय हा टू कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉंग एवरीथींग. सासूमायन ओ गोवान ओ कोणें कितें म्हणलो ते 50 years देखून उडगा सुनना. थँक यू जीसस. जोरयताल सिस्टर पयली वय. या थँक यू जीसस. सो सगल्याक अंडरस्टँड जालें द जीम ऑफ द होली स्पिरिट कित्याक हेंच आमकां कुडीचें जिवंतपणान सासणीक जिविताक आदार कोत्तलें. आनी हिंगा न्हू हांव म्हजें एक ल्हान टेस्टमनी शेअर कोत्ता ओके एज अ होली स्पिरिट गिव दीस ऑपॉर्च्युनिटी जस्ट टू एनकरेज एवरीवन. थँक यू लॉर्ड. हिंगा न्हू ही स्क्रिप्चर सांगता when someone is ill okay when someone is ill ही स्पिरिट आतां आमी जोड एकली जाणा आमी कोण सोल बॉडी ओ स्पिरिट Spirit beings. स्पिरिट रायट. आमी 3 भागांनी वाटलें स्पिरिट सोल आनी बॉडी. सो देवान आमकां आपल्या सारकी रोचली इन स्पिरिट रायट. गॉड इज अ स्पिरिट रायट. Yes. थँक यू Yes. जीसस. सो आमी जोड एकली स्पिरिट ओके. थँक यू लॉर्ड जीसस. वेट आय सी दिस हे अंडरस्टँडिंग मेवतलें. आय एम अ स्पिरिट बीइंग. माय स्पिरिट हॅज अ सोल. माय स्पिरिट and my soul live in a physical body. So हांव एक स्पिरिट आनी म्हजी स्पिरिट आनी म्हजो सोल एक फिजिकल कुडीन जियेता. सो हांव एक स्पिरिट ओके. सो हिंगा Proverbs 18 आमकां सांगता when someone is ill his spirit will keep him strong but if his spirit has lost hope he cannot stay strong. आतां जायते जाणाक दिसता लायक घोडे जायते जाणाक घोडे थॉट्स आसतले की जी कोण देवाचें उतर परगट्टा जी कोण देवाचें उतर शिकता तेंच्या लायफान कांय ट्रायल्स कांयच माउंटन्स कोण गोलायत आसना काय. थँक यू. Trials and tribulations सगल्यांकूच येतोले म्हण सांगलो सिस्टर. Thank you, Jesus. Yes, even though कित्याक हिंगा आमकां थँक यू जीसस. James 1 chapter 1 2 to 3 आमकां सांगता my friend consider yourself fortunate when all kinds of trials come your way for you know that when your faith succeed in facing such trials the result is ability to endure when all kinds burela if buronk na if the trial comes पण when all kinds म्हणजे trials येतल्यो आनी एक्झॅक्टली न्हू म्हज्या जिवितान जायते माउंटन गोलायत येता स्पेशली जे दिसाक देवाचें उतर परगटपाचो दीस आसता ते दिसाक. That loser tried to give his best to put me down. पूण ही स्क्रिप्चर कितें सांगता when someone is ill his spirit will keep him strong right. स्पिरिट कोण स्ट्रॉंग कोत्तलो ही स्पिरिट आनी सो हे स्पिरिटाक फीड करपाक गरजेचें. Yes, sister. Yes, sister. आनी स्पिरिटाक फीड कितकोन कोत्तली आतां आमी आमच्या पोटाक भूक लागल्या आमी जेवण जेयताय रायट. पूण स्पिरिटाक भूक लागल्यार स्पिरिटाचें जेवण कितें देवाचें Word of उतर God. रायट. Children, confessing, listening to the teachings, studying the word of God. So it has to be a continuous process right. You should be committed. Yes, sister. Thank you Lord Jesus. So जेन्ना तुझं spirit strong ha no matter the Goliath come or no matter the problem tells you that I am bigger than your God, will you crush? Will you lose No. hope? आणि तेच भाशेन न्हू म्हज्या दर एक दिसाक न्हू I live a supernatural life every day. If suppose हे म्हाका जाता जाल्यार तुमकांय जावपाक शकता to live a supernatural life हो आमचो देव partial. Sister. No right our God is देवाच्या not. उतरान येवन सुपरनॅचरल लायफूच जियेताय सिस्टर आमी.
Thank you, Jesus. So, आमकां ही spiritual training गरजेचें. Yes, sister. कित्याक आमकां more than conquerors म्हणटाय, not only conquerors, more than More conquerors than म्हणटाय. conquerors, yeah. Inga poi amka John 16:33 sangta, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. I will Buraila. Oh, I have past tense. Already overcome. Already. Thank you, Jesus. So, दोर एक दिसाक न्हू भोव गरजेचें स्पिरिटाक फीड करपाक कित्याक जेन्ना तो स्पिरिट स्ट्रॉंग आसता you know no one can thank you Jesus, you will never lose hope, but if his spirit has lost hope he cannot stay strong, right? No. Thank you Jesus. So आमकां जोण एकल्याक जशी आमी फिजिकल आमची कुयदाद कोत्ता तेच भशेन स्पिरिच्युअल कुयदाद करपाक गरजेची हे संवसारी वोंडावण्याक फाट करून कित्याक हो संवसार आमकां परमनंट न्हू हिंगा आमकां सांगता वी आर नॉट परमनंट. Dear friends, I warn you, you as a temporary resident and foreigners, to keep away from the worldly desires that wage war against the very soul. जेन्ना आमी greed, anger, bitterness आमचे family मध्ये आमचे neighbors आमकां देव म्हणटा आमी एलियन आमी स्ट्रेंजर देवाचे उतर सांगता आमची मायंड फोकस आसूंक जाय ऑन द थिंग्स अबाव नॉट ऑन द थिंग्स विच आर ऑन द अर्थ हियर ऑन द अर्थ कलोशन 3 आमकां सांगता. थँक यू जीसस. सो सगल्यांक कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत अंडरस्टँड जालें. Yes, sister. सो आख्खी स्वता आमी कावर केली रायट सोतमांताची जे कोणे आयकोंक ना न्हू ऑलरेडी युट्यूबार प्ले लिस्ट केला फूल टिचींग कोंकणीन हाय ओके. आख्खी 12th रुतां कंप्लीट जाली आयज. थँक यू जीसस. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय? सिस्टर फियोना, सिस्टर पॅपी, सिस्टर जॉनिता, सिस्टर मार्गरेट कोणाक कितें शेअर करपाक जाय? सिस्टर मारिया. Thank you, Lord. Sister Anna. Thank you, sister. Thank Yeah, you, thank thank you, you, Holy sister, Spirit. for the wonderful teachings Thank you, which Holy we Spirit. never knew. Thank Thank you, you. Holy Praise Spirit, for God. teaching us. Thank So you, we are going to Jesus. use the multivitamins. See, we use for our Yes. hair, for our bones, but we have here in the Bible. I found this on the web for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Corinthians आमकां सांगता न्हू, we are patient, we are not jealous, we are not proud. Thank you, Jesus. कोणी थँक्सगिव्हिंग प्रेयर करता? काय शेअरिंग ना जाल्यार सिस्टर नॅन्सी करता? Yes, sister. करता. Thank you, Jesus. Thank you, God. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मगडा जेजू आयच्या क्लासी पासत तुका आर्ग दिताय जे आमी तुजी ट्रूथ शिकल्याय सोत मानता वयर मोगाच्या बापा हे सोत मानता आमी कित्या पासत म्हणटाय. थँक यू लॉर्ड जीसस की तू आमचे भितर जियेता म्हणून आनी जेन्ना आमी एक कुडीक जेवण घालताय ई ओ आत्मोच आमचे कुडीक घोटाय दिता म्हणून जेन्ना आमी चड संवसाराच्यो वस्तूंनी लोबदोलेले आसताय तेन्ना तूं उतरां रिगून रावत तूंच आमकां दाखयता म्हणून आमच्या जिवितांत ट्रायल्स येताय ट्रिब्युलेशन्स येताय पेस्ट पिडा सगळी येता वायट येता ते आमकां तुज्या उतरानूच तूं आमकां ओवरकम करपाक शिकयता तूं आमकां कित्याक तुजी आमचे भितर तो आमचे कुडीक गोठाय दिता रोमन्स 8:11 म्हणटा that you give life to our mortal bodies म्हणून
थँक यू लॉर्ड जीसस की तूं आमचे पासत मेलो ह्या खुर्सार आनी तुवें आमकां इटर्नल लायफ दिली म्हणून आनी तुजे बान्नूच आमी पुनोच जिवन जाले म्हणून आनी हो आमचो पोन्न सोय तुजे बरोबर जेन्ना खुर्सार किळायलो तो पोन्न सोयबूय हे तुजे खुर्सार किळायलो म्हणून आनी आतां आमी नवी मनशां जाल्याय म्हणून न्यू क्रिएशन जाले आमी अँड नाव वी आर द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस त्या पासत तुका आर्ग दिताय मोगाच्या जेसू कित्याक तुजे ओमोलीक रोगतान तुवें आमकां नांवोन निथो केलें म्हणून आनी जेन्ना आमकोडे बोगसोणें ओ जेन्ना आमकोडे कितेंय वायट आमी जेन्ना कोत्ताय इट मायट बी इन द फॉर्म ऑफ जेलसी प्रायड इगो हें जेन्ना आमकोडे हा ते तुवें आमकां हें सोगलें तुवें आमकां बोगशिलें म्हणून यू फॉरगिव अस फर्स्ट आनी तेन्नाच आमकां हें दुसऱ्याक से पडटाय जे भाशेन सिस्टर नॅन्सी तुझा व्हॉइस ब्रेक जाता. तशें आमच्याय मनाची तशें आम ओके आतां थँक्यू जीसस तशी आमच्याय मनाची नवसोन्नी जाता म्हणून त्या दिताय तुज्या उतराक लागून जें जिवें विच इज अलायव एक्टीव शार्पर दॅन द डबल एजड स्वॉर्ड थँक यू अब्बा फादर थँक यू लॉर्ड जीसस हिंग सोगलीं जीं हाजीर हाय जीं फुडाराक आयकोतोलीं तांकां तूं एवरी बॉन्डेजींतली आनी तुजे स्पिरिच्युअल मसल गोड करपाक तुज्या उतरान रिगून रावपाक हे टिचिंगा वरवीं आमी सोगलीं शिंकतोलीं म्हणून जीं कोणूय आयकोतोलीं तीं थँक यू लॉर्ड जीसस आनी तुकाच रिगून रावतोलीं म्हूण सदांच आनी जेजूच्या नांवान बापाक हें मागणी कोत्ता आमेन 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 थँक यू Amen. Thank you, जीसस Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Jesus.